पणजेकार्स अगेन्स्ट कॅसिनो आज आयिल्ले गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन्स रायट्स. आमचे बरोबर आसा मॅडम क्रिसेल डायस, बाय अमिता काणेकर आणि बाब लुकस प्रकांजा. तुम्ही जाणा की आमी जे अंडर 21 हू आर नॉट अलाउड ऑन कॅसिनो वेसल्स हो इशू खूब दीस जाले सामको दामून धरिल्लो आसा. आमी पयलीं पणजे पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली, वेर वी हॅड नेम्ड ऑल द कॅसिनो कंपनीज आनी तांच्या डायरेक्टरांचेर FIR घाल म्हणून अशी एक कंप्लेंट केल्ली. ही म्हाका दिसता एप्रिलान जाल्ले कंप्लेंट. ताजेर पुलिसान कांयच एक्शन घेवंक ना. आमी कितलेशेच तांचे कडेन फॉलोअप केले. दे बेसिकली रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन. ताच्या मागीर आमी गेमीन कमिशनराक मेळपाक गेल्ले. तो म्हणूंक लागलो आपले रुल्स नोटिफाय जावंक ना, आपले कडेन कांयच पावर्स ना म्हणूंक लागलो. मागीर आमी गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स हांगा आयिल्ले. तांकां एक निवेदन दिलें. तांणी दे वर द मोस्ट म्हळ्यार दे एटलीस्ट लिसन टू अस एंड दे वर कन्सर्न. आनी तांणी सांगलें आमकां एक 30 days दियात. वी वील फायंड आउट मोर अबाउट द इशू अँड ट्राय टू टेक सम एक्शन. सो 30 days जाले म्हणून आज आमी जस्ट फॉलोअप करपाक आयिल्ले. तें एक कारण आशिल्लें. ताच्या मागीर आमी ऑल्सो चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळे. तुमकां याद आसतलें. Chief Secretary was just refusing to give any sort of commitment or assurance. आणि in fact आज GSC PCRान येवपाचें मेन कारण म्हटल्यार आमची जी मिटींग जाली चीफ सेक्रेटरी बरोबर, ताजे नंतर तांणी काल गॅझेटान एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा which basically allows children under 21 to board casino vessels. वायट दिसता हें सांगपाक गोंयकारांक. हो सरकार कसो काम करता आनी तांचें आमच्या भुरग्यांक कितें विजन आसा तें आमकां कळना. पूण इतलीं वर्सां ही इलिगॅलिटी चलताली. पणजेकार्स अगेन्स्ट कसिनोज एक्सपोज दीस इलिगॅलिटी. म्हणजे ही नोटिफिकेशन जी आसा दीस प्रूव्स दॅट वी वर रायट. वी कॉट दॅम ऑन अ लिगल पॉयंट, वी कॉट दॅम ऑन अ मॉरल पॉयंट. आनी ताच्या खातीर लिगल पॉयंट तो सारको करपा खातीर ताणें नोटिफिकेशन काडलां. आनी बेसिकली द नोटिफिकेशन सेज दॅट अंडर 21 कॅन ऑल्सो बोर्ड अ कॅसिनो वेसल एज लॉंग एज द गॅम्बलिंग एरियाज आर सेपरेटेड. जशें लँड कॅसिनोजान चलताले की तुमी 5 star हॉटेलान वता, यू आर गोईंग टू द हॉटेल, बट देर इज वन पार्ट ऑफ द हॉटेल वीच इज अ एक्सेस कंट्रोल्ड एरिया वेर ओन्ली एडल्ट्स आर अलाउड, अंडर 21s आर नॉट अलाउड. अशें 5 star हॉटेलान आशिल्लें. पूण गेमिंग वेसल, कॅसिनो वेसल जी आसा, एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ, सबन वेसल वॉज अ गेमिंग एरिया. सो अंडर 21s बाय लॉ वर नॉट अलाउड टू इवन बोर्ड द वेसल. पूण इतली वर्सां जाली दीस वॉज हॅपनिंग. आनी पणजेकार्स अगेन्स्ट कॅसिनोज कॉट दॅम ऑन दीस लिगल पॉयंट. आनी त्या भंयान आतां बिकॉज दे नो दे आर रॉंग एंड दॅट वी आर रायट, दे हॅव इशूड दीस नोटिफिकेशन वेर दे आर अलाविंग अंडर 21 चिल्ड्रन to board casino vessels as long as the casino gambling areas म्हणजे ज्या जाग्याचेर जुगार खेळटा त्या एरियाजांक ते अंडर 21s भितर वचूना, बट अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल्स आर अलाउड. सो हाजो आमी निशेध करता. अँड वन पॉयंट आय वॉन्ट टू से इज दॅट गॅमलिंगाच्या एगेन्स्ट कित्याक आसा आमी, बिकॉज इट इज अ एडिक्टीव प्रॉब्लम लायक सिगरेट्स ऑर अल्कोहॉल. आनी जशें सिगरेट्स आनी अल्कोहॉलाचेर ब्रँडींग आनी एडवर्टायजमेंटाचेर कंट्रोल आसा तसोच कॅसिनोचेर आसूंक जाय. आतां जेन्ना हो नोटिफिकेशन आसा म्हणजे इतले हे सामके निर्लज्ज कशें आनी घाईन हो केल्लो आसा. जस्ट इमॅजीन यू आर गोईंग टू अ 5 star हॉटेल, यू आर गोईंग टू द हॉटेल, सो द चायल्ड इज नॉट बींग टेकन इन टू अ कॅसिनो. आनी थंय हॉटेलान भुरग्याक दवरून फादर, मदर ऑर पेरंट्स हुएवर दे गो टू द एक्सेस कंट्रोल कॅसिनो एरिया. बट वेन यू आर टेकिंग अ चायल्ड टू अ कॅसिनो वेसल, तूं तिकेट घेवपाक आसता थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग आसता. तूं फिडर बोटान बसलो की थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग आसता. तूं वेसलाचेर गेलो थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग आसा. द होल टायम दॅट यू आर टेकिंग दॅट चायल्ड अपॅरंटली टू अ नॉन गेमिंग एरिया, यू आर एक्सपोजिंग हिम टू द कॅसिनो ब्रँडींग अँड एडवर्टायझींग. सो हाव आर यू प्रोटेक्टिंग द चायल्ड? दीस इज द हिपोक्रेसी ऑफ दीस. आमी फुडलो स्टेप घेतलो अँड वी वील मेक शुअर बाय ऑल मिन्स नेसेसरी की तुमचे जे कॅसिनोचे एंट्रन्साचे बुकींग ऑफिसाचे ब्रँडींग आसा, तुमच्या बोटीचेर जे कॅसिनोचे ब्रँडींग आसा ते तुमकां आमी काडपाक लायतले. दीस इज अ चॅलेंज टू द चीफ सेक्रेटरी एंड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. तुमी हे एनफोर्सूच करून दाखया. अरे राम, अरे सोपोनी
I just want to point out the speed at which this government has made this change. I mean, 25th April police complaint kiya hai, and within almost 10 to 11 weeks, they have changed the whole act. They have changed the act to allow what is harmful to children. So instead of protecting the people, they are protecting the casinos. And the gaming commissioner, we have been asking for 14 years, there is no rules. So this if they can do in 11 weeks, why can't they notify the gaming commissioner rules which are pending for over 14 years? This is my question to the government. Why is it taking so long? The rules are ready. Just notify it and put the gaming commissioner to use. So there is some scrutiny over the casinos. You should please understand the importance of these rules. There are no rules for gambling in Goa. No rules. Meaning that nobody knows under what method or system the gambling is supposed to occur, or what kind of governance over black money. Nothing. And this has been going on for 14 years. 14 years ago they were supposed to notify the rules. Till now they have not notified. But this they did in 2 months to allow children on board casino vessels, which is something, by the way, which is not allowed in the world. Internationally, children are barred from casino gambling. And in Goa now, we are going to make a record that we are allowing children to enter gambling areas.